नमस्कार, तुमकां येवकार। हांव संजना अंजुनकर। आमी सद्या आसा पणजे कला अकादमींत। फळांचो राजा कोण? आंबो। आंबो म्हणना फुडें तुमच्या तोंडाक रूच तर आयलाच आसतली। तुमी जाणा आमच्या गोंयांत तरेतरेच्यो आंब्याच्यो जाती आसात। मानकुराद, आपूस, मागीर साकरी म्हणा हे आमी खाल्लाच, पण आनीकूय अश्यो 80 परस चड जाती आमच्या गोंयांत आमकां मेळटा। ह्याच जातींची नोंद घेवपा खातीर गोंय सरकाराच्या शेतकी खात्यान पणजे 2 दिसांचे आंब्याचें प्रदर्शन म्हळ्यार मँगो शो आयोजीत केला। तर हो मँगो शो 17 आनी 18 मे कला अकादमींत जातलो। आनी हो मँगो शो गोंयांत जाता। मँगो शो म्हळ्यार एग्जॅक्ट कितें हें जाणा जावन घेवपा खातीर आमी ह्या पयलीं भितर आनी पळोवया। आमच्या बरोबर आसा एसिस्टंट डायरेक्टर दत्तप्रसाद किशोर देसाय। ते आमकां प्रत्येक ह्या मँगो शोन ज्यो ज्यो वरायटीज आसा ताचे बद्दल इल्ली म्हायती दितले। आमी जाणून घेवया। आतां सर मालकार्दो आसा हेजे विशीं म्हायती दियात। ही मालकुराद वरायटी, गोवा मानकुरूय म्हणटा ताका मालकुरादय वरायटी म्हणटा। ही वरायटी एक गोंयची म्हणल्यार आमची शान म्हणटा आमी, किंग ऑफ गोवन मँगो मानकुराद वरायटी। खुबशी स्वीट टेस्ट आसा आनी कल्टिवेशनूय हेजें चड प्रमाणांत जाता मानकुरादाचें। इट इज व्हेरी स्वीट इन टेस्ट। शेल्फ लायफ कमी आसा, पूण गोंयां मानकुराद वरायटीच चड प्रिफरन्स आसता दुसरे वरायटी परस। 2 तरेची मुसराद आसता। एक आसा मुसराद सालसेत आनी दुसरो आसा मुसराद बार्देस, म्हळ्यार जे सालसेत तालुक्या भितर जाता ते मुसराद सालसेत म्हणटा। आनी हे चडशे आमचे हालवा बी जे करता जावं साठ घालता गोंयची, तेजे खातीर हो चड यूज जाता। तेजी टेस्ट बरी येता साठांची। फेर्नांदीन म्हणून वरायटी ही चडशी टेस्ट हिंगा बरी आसा, म्हळ्यार खूब जाणां फेर्नांदीन हे आवडटा खावपाक। स्वीटनेस मातसो बरो आसता, म्हणटकीर ती फेर्नांदीन ही वरायटी बरी जाता। खूब जाण रोयताय बी, कमी आसा प्लांटेशन, पूण ल्हव आतां लोक लावपा लागल्या। हो आल्फांचो, आमी रत्नागिरी आल्फांचो म्हणून चड फेमस आसा, पूण गोंयांत सुद्दां आल्फांचो जी वरायटी आसा ती आल्फांचो वरायटी आमी गोंयांत लायता, थोडे लायता, पूण मार्केट मानकुरादा इतले ना, हेका कमी आसा। ही आसा शावेर वरायटी। शावेर वरायटी तशीच, म्हळ्यार स्पेसिफीक लोकांक ही शावेर वरायटी चड आवडटा। म्हळ्यार तेजी स्वीटनेसा खातीर म्हणा किंवा ती तेजी टेबल पर्पजा खातीर शावेर वरायटी चड वापरता, म्हणजे ती खूब जाण प्रिफर करता शावेर वरायटी। खुबशी वरायटी आसा ज्यो बॉल वरायटी आसा जावं फूट आसा, जे खुबशे आसा तरेचे आसा, त्यो घेतल्या प्रत्येकान धाडलेले आसा। मालगेज आसा ज्यांक आमी प्रायज दिलना, पूण त्यो जवळ जवळ 100 वरायटीज लोकांनी आपआपले प्रेजेंट केल्या हांगा दाखोवपा खातीर। हो पयलो बॉल आंबो सारको बरो मोठो सारको, तेजे नांवा प्रमाण। ही फुडतात वरायटी थोडीशी कमी आसा, अंदू लेट जाल्ल्यान थोडीशी लेट लागता, पूण ताका लागून अजून तितली रायप जाल्ली ना, म्हणटकीर ती मातशी कमी आसा, फ्रुट्स कमी आसा। ही आसा आमची कुलास वरायटी। ही ती स्वीटनेसा खातीर खूब जाण वापरता हे, ती एक आसा। ही आमची चडशी गोठां आसा हांगा। गोठां म्हळ्यार आमी जाणा तुमी, आमी सासव करपा खातीर सगळे जाण हांगा यूज करता। ही रत्ना वरायटी, जे आमी कोंकण कृषी विद्यापीठ आसा त्यांनी रिलीज केल्ली आसा, आनी ती आल्फांचो आनी हेजी मिक्स हायब्रीड केल्ले आसा, ते दोनी ती दवरले आसा। ही तोतापुरी वरायटी, ती जाणा की व्हडली फ्रूट आसा आनी गोंयची न्ही, ती भायली चडशी अदर गोवन वरायटी भितर। ही जावन आसा ह्यो सगळ्यो तोतापुरीचें कल्टिवेशन खूब आसा गोंयांत। तोतापुरी स्पेशली लोणचें हे करता, तेजे खातीर तोतापुरी वापरता, फ्रेश लोणच्या खातीर यूज करता। केसर वरायटी थोडी लायता, पूण चड प्रमाणान ना। हेजी इंडियन वरायटी, पूण जाता बरी, आनी एक्चुली गुजरातांतल्यान येता। स्वीटनेसूय आसा, पूण थोडोसो लेट जाता, म्हणून ती तितली लावप कमी आसा गोंयांत। पूण आतां ल्हव नवीन लायता ते लायता आतां केसर वरायटी, कित्याक तेजी जाता बरी, झाडां बरी जाता आनी लागताय बरी। जनरल कॅटेगरी म्हळ्यार जे गोंयची न्ही, आतां हो आसा लांगडा वरायटी। लंगडा वरायटी हांगा थोड्यांनी एक दोन झाडां कलम आसा ती लायिल्लीं आसा, तेंचे फ्रुट्स जाल्लीं आसा। ती लंगडा वरायटी आसा ती नॉर्थ इंडियन वरायटी, ती हांगा थोड्यांनी लायल्या ट्रायला खातीर, म्हणटकीर ते आसा। विश्म वरायटी एक सांगलेली, मोठी जाता ते, आनी सायज पळयल्यार बरी, म्हाका दिसता एक किलाचेर 1.5 किलाचेर आसतली, आनी ती आसा हितून भितर। झाडां मातशी वेट चड आसता। ह्यो सगळ्यो एक्झॉटीक वरायटीज। वरायटीजां भितर केंट म्हणून आसा, माया म्हणून आसा, ही पळयली जाल्यार तुमची माया आसतली।
ही निलम वरायटी. निलम लायता, निलम जाता गोंया, पूण थोडीशी लेट वता, पावसां वता. हेजी एक बरी म्हणल्यार ती स्कीन दाट आसता, ताका लागून ती चड पेड्यार जायना. म्हळ्यार पावसां सुद्दां आमचे मानकुराद जावं मुसराद ताका कीड बी लागता, हेका कीड लागप मातशें कमी प्रमाणात जाता. आम्रपल्ली वरायटी आसा ती बी लायता, ती बी नॉर्थ इंडियन. ती आतां ल्हव ल्हव वाडपा लागल्या, पूण चड ना, थोडी प्रमाणात लायता. ही सगळी आसा. ही आतां हे प्रायस पयलें हे काणकोणचें आसा. हय, काणकोणी लायिल्ले आसा. हय, ही तिसवाडीची आसा. म्हणल्यार ती लायता, सगळे तालुक्यांनी लायिल्ले आसा ते. आनी पूण एक कमर्शियली कल्टिवेशन ना तेजें. थोडी एक दोन झाडां लायता आपले हेचे खातीर. मल्लिका वरायटी ही बी नॉर्थ इंडियनच वरायटी. ती बी तशीच थोडीशी लेट आसा, स्वीटनेस आसा. थोड्या मातशी कमी स्वीट आसा पळय, त्यो तेंचे खातीर मागीर त्यो थोडी वरायटीज ह्यो बऱ्यो पडटा, नॉर्थ इंडियन वरायटीज. पळय एक्झॉटीक वरायटीज आनी म्हाका दिसता नेस्टर बाबाचो हांगा तेंच्योच आसता. ते बरी एक्झॉटीक वरायटी खूब कल्टिवेशन करता हांगा. तुमी सांगता एक्झॉटीक वरायटीजा बद्दल आनी माहिती दिया. एक्झॉटीक म्हणजे ते एक्झॉटीक बेजिकली कितें आहा ते भायले जो कल्टिवाज आसा ना, मेनली फ्रॉम द US फ्लॉरिडा वरायटीज आसा, नाजाल्यार इज्रायली. हो जो आसा माया तो इज्रायली, हो कीत आसा, दीस इज अ फ्लॉरिडा वरायटी. बट आउट ऑफ सगळे जितले वरायटी फक्त हे बरे लागता चाक, मिन्स टेस्टाक. बाकीचे इतले बरे ना. आमचे लोकल वरायटीज बरे आसा सगळे, मानकुराद आनी कार्दोज आनी. तुम्ही माया वरायटी जर पळयली जाल्यार ताका शेल्फ लायफ बरें आसा. म्हळ्यार तुमची खूब दीस सुद्दां ती पेड्यार जायना. जसो मानकुराद 10 days ओल्ड नाव. हय, मानकुराद जी आसा ती तुमची रोखडीच सादारण 1-3-4 दीस जाले बरी पिकलेली आसली काय पेड्यार जावपाक लागता. ही माया वरायटी बरी आसा, ताका शेल्फ लायफ चड आसा. म्हळ्यार चड दीस 10 दीस 10-12 दीस सुद्दां आतां तुमी आतां पळयल्या अजून 10 दीस जाल्या पूण अजून बरी आसा. ही सिंधू वरायटी ही बी हायब्रीड कोंकण कृषी विद्यापीठान रिलीज केल्ली. हेजी पारू जर पळयलो जाल्यार सामको थीन आसा. पारू पळयलो जाल्यार ते थीन आसा तेजो, म्हणटकीर ती एक बरी वरायटी जागताय बी बरी. तुम्ही आता इतल्यो वरायटीज आमकां सांगिल्ल्यो आसा. ह्यो वरायटीज करपाक म्हणजे आतां आमी हरशीं आतां शेतकार जे म्हणजे नॉर्मल झाडांनी हें करता न्ही, जाल्यार ह्या वरायटीजांक म्हणजे कितें कॅर घेवची पडटा, कशी कितें हें वेगळी तरा आसता झाडां रोवपाची अशी आंब्याची काय अशी सगळी तरेन झाडां लावपाची ती पद्दत सेम आसा. कॅर ही खंयच्याय झाडाक घेवपाकूच जाय. आमी जशें भुरग्यांक कॅर घेता, आपले ल्हान भुरगीं आसले जाल्यार आमी बरी कॅर घेता न्ही, तशीच आमचे जेन्ना झाड ल्हान आसता तेजेंय बी बरी कॅर घेवपा जाय. ताका उदक बरें दिवपा जाय, तेजे सारी टायम टू टायम दिवपा जाय. तेजे कुयदाद जे कितें एक्स्ट्रा कीड लागल्यार हें लागल्यार ते निवळ करपा जाय. ह्यो ज्यो गोश्टी केल्यो जाल्यार ताका बरी प्लांटेशन बरी इल्ड येवपाक शकता आनी फायदोय बरो जाता. थोडे आमचे शेतकार आसा एक झाडा परस ते 10-10 हजार सुद्दां फ्रुट्स घेता. म्हळ्यार ते एक 5 रुपयान फ्रुट्स घेतले जाल्यार कितले जाले पळयात. म्हळ्यार अशें आसा थोडे शेतकार. सर जर आमच्या पळोवप्यांक आतां अशें वेगवेगळे तरेची झाडां बीन रोवपाची इच्छा जाली आतां वेगवेगळ्या आंब्याची, जाल्यार ही झाडां आमकां खंय मेळूंक शकता? एक म्हणल्यार आमचे झोनल एग्रीकल्चर ऑफिसस आसा. प्रत्येक तालुक्या ऑफिस आसा. त्या तालुक्या भितर गेले जाल्यार झोनल एग्रीकल्चर ऑफिसांत तुमकां मेळपाक शकता. सपोज जर तेंचे फुड्यान ना जाल्यार आमची 2 फार्मां आसात. एक कोडार फार्म आसा, काले फार्म आसा. त्याचे शिवाय आमचे ओल्ड गोवा फार्म आसा. म्हळ्यार थंय वचून तुमच्यांनी ती घेवपाकूय मेळटा. तुमकां जाय जाल्यार थंय कोडार फार्माक गेले जाल्यार तुमकां पळोवपाकूय मेळटली वरायटीज खंयच्यो आसा त्यो तुमकां चूजूय करपाक मेळटली आनी तुमकां बरी आसा तीच झाडां आमी सप्लाय दिता. आनी ताका परत जेन्ना लायता तेन्ना परत तांकां एसिस्टन्सूय आसा, सबसिडी आसता ताका लावपा खातीर आनी ते मेनटेन करपा खातीर. हे सगळे आसा ते आंब्याचे पदार्थ आसा. तितून जवळ जवळ 7 वरायटीज केल्ले आसा. पिकल केल्ले आसा, गोड पिकल, तिखट पिकल, मागीर साठां केल्ली आसा, मागीर तेजे उपरांत डेजर्ट केल्ले आसा, पनी केल्ले आसा, स्क्वॅश, जॅम, तेजेर सगळे हें केल्ले आसा आनी तेजें कॉम्पिटिशन आसलेलें. तेजे जवळ जवळ आमकां 315 एंट्रीज आयिल्ली आसा. म्हळ्यार आनी खूब जाण स्वता येवन हांगा आपूण हें करून गेले, प्रेजेंट करून गेल्ले आसा. म्हणजे त्यो आमचो जवळ जवळ 350 वरायटीज, 315 वरायटीज आमकां हें मेळ्ळे आसा, प्रोडक्ट्स मेळ्ळे आसा वॅल्यू एडेड. सरान बरे तरेन म्हायती दिल्ली आसा. सर देव बरें करूं. मँगो शो 2024 हो आमी पयलीच फावटी कला अकादमीच्या ह्या आवारांत लायला. म्हाका दिसता गोंयांतल्यो 75 टायपच्यो वेगवेगळ्यो वरायटीज ज्यो गोंयांत आसा ह्या कला अकादमीच्या आवारांत येवन सगळ्यांनी त्यो पळोवच्यो, आंबे टेस्ट करचे आनी परत एकदां आमी म्हणटा की आंबे आनी आंब्या पासून तयार केल्ले प्रॉडक्ट हे तयार करपाकूय लोकांनी फुडें येवपाची गरज आसा. पयले फावटी अशा पद्दतीच्या ह्या 2 दिसाच्या एग्जिबिशनाक आयज आनी फाल्यां लोकांनी बरो प्रतिसाद दिला. टॅक्निकल सेशनूय आसतलें जेणे करून आंबो कमर्शियल बेसीसचेर
कशा पद्दतीन रोवचो तेजो उपयोग करचो हाज्या खातीर आमच्या एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटान घेतलेलो हो मँगो शो 2024 हो सक्सेसफूल जालो अशें म्हाका दिसता. हांव तांचें खूब खूब अभिनंदन करता. आम्याचें आनी काजूचें प्रोडक्शन अंदू कमी जालां कितें करपाक हांवें त्या खातीर म्हणजे ताका नो डावट आमी सपोर्ट करपा खातीर आमी सुरवात सपोर्ट करतले. जरी कोड ऑफ कंडक्ट आसता ते आत्तां अनावन्स करूंक ना, बट ताजेर उपाय शेतकाऱ्यांनी काडपाक जाय. आमच्या एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटाक बरोबर घेवन तेतून टॅक्निकली फुडें वचपाची गरज आसा. सपोज प्रायज आमी ताजेर विचार करता, तोय बी दिवपाचो विचार आसा. आमच्या बरोबर आसा शेतकी मंत्री रवी नायक, तांचे कडेन आमी भासाभास करया. सर, मँगो शो आयज बरे भशेन ओपनिंग जाल्लो आसा, ताचे विशीं सांगा. आयज गोंयांत जितल्यो वेगवेगळ्यो जाती आसा आंब्याच्यो ते सगळे लोकांनी हांगसर एक्झिबिशनाक लोकांनी हाडलेल्यो आसा. आनी आमकां दिसता की ह्यो खूब तरेचे आसा आनी हे खूब तरेचे लोकांक एट्रॅक्शन करता. गोंयच्या तशें भायले टुरिस्ट येता तांकांय बी एट्रॅक्ट जाता. म्हणजे अशें आंब्याक इम्पोर्टन्स आसा आनी आंबे सगळे एक्सपोर्ट जाता. आमच्या देशांकय वयता आनी हांगाय वयता. म्हणजे आमकां हें जाय की आंबे बरे. हांव दिसा 2 खाता आनी म्हाका शुगर बिगर कांय जायना. मागीर शुगर आसा म्हाका, पूण शुगर वाडना. म्हणजे आंबे खाता, हांव सकाळचेय खाता, दनपारय खाता. हांव रातचो खावपी, रातचो शुगर देंवत म्हणून खाता तेन्ना कांय ना. म्हणजे आंबो हांव खाता. आंबे खावचे लोकांनी, भुरग्यांकय दिवचे सिजना वेळार. सगळे फ्रूट जे पिकता ते दिवचे. आनी आमी सगळे तरेचे फ्रूट गोंयांक जावचे अशें म्हणून आमच्या डिपार्टमेंटाचे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट आमचे प्रयत्न आसा की हे सगळे तरेची जे आसा फ्रूट आमचे आसा पयलूच्यान आशिल्ली आनीकय वाडयल्ले आसा आमी. आनी आतां आमी पळयता की आयज आमचे आंब्याचे शेव जाले मँगो, ते शेव आशिल्ले पळय ते मँगो हितून एक्झिबिशनाक ते सगळे तरेचे वेगवेगळे तरेचे आंबे हाडलेले आसा. इवन मोठे बिश्वा मोठो आसा, आतां हांव वतना व्हरतलो तो. म्हणजे अशे तरेचे वेगवेगळे तरेचे आंबे तयार करतात आनी अशे खूब आवड जाल्या शेतकऱ्यांक. खंयच्या तरेचो जातीचो आंबो फेवरेट? मानकुराद. मानकुराद. आनी हय, मानकुराद म्हाजोय फेवरेट. आनी खंयची आंब्याची डीश अशी फेवरेट? सगळे आंब्याची डीश हे खावपाचे सगळे. आतां म्हाका थंय कितें कितें आशिल्लें तेच खावपा दिसतालें, पूण हे सगळे आमी हांगा या च्या मारपाक हांगा येयले. म्हणजे आंब्याची हें आसा डीश आशिल्ले खूब तरेचे आहा. लोणचें आसा आनी कितें तें आमकां लोणचें बी आसता हें बरें दिसता की लोणचें जेवणाक सुद्दां लोणचें रूच येता. जाम केला वेगळें वेगळें तशें केलां. भुरग्यांक खावपाचें, जाणट्यांनी खावपाचें, मध्यम वर्गीयांनी खावपाचें, सगळे तरेचे हांगसर लोणचें जावं पिकल जावं आनी कितें आसा गोड जें आसा ते सगळे तरेचे हांगसर दवरलेले. बरें एक्झिबिशन जालें. आमचे डायरेक्टर एग्रीकल्चर आसा आफोन्सो, तेणें हें बरें ऑर्गनायज. तेजे आफोन्सो आनी तेजे सगळे वांगडी जे आसा तेजे वांगडी जे आसा हे आसा वायस हे आमचे कितें म्हणटा डेप्युटी डायरेक्टर, बाकी स्टाफ तेणी सगळ्यांनी प्रयत्न करून बरें हें केल्लें आसा. आनीक अशें जर आमी दाखयलें जाय लोकांक जाल्यार हांगसरल्यान आमकांय खाय दिसता आनी परकी कोणा येवन हांगसरल्यान जे टुरिस्ट येता तांकांय व्हरपाक बरें दिसता. ते गोंयचे म्हणटरी व्हरतात सगळे. आनी कोण काजू पॅक करता तांकांय बरें. कोण थोडे एक्सपोर्ट करतात काजू, थोडे भायल्यान हाडटा आनी कितें करता. थंय एकच आमचें हें आसा की भायल्यान ते वियेतनाम बीन तेंचे काजू हाडची न्हू आनी आमी भितर मिक्स करून पॅकेटी करची न्हू. सर, आतां कॅज्यू फेस्ट जालो, आयज मँगो शोय ओपनिंग जालो म्हणटकून आतां फुडें आनीक शेतकारांक अशे तरेचे उर्बा दिवपाक आनीक फुडें कसले झाडां येतले आतां रोखडेच. आतां जुनाक आमी तांकां झाडां येतले वेगवेगळे तरेची झाडां, आंब्याची झाडां, माडाची झाडां, माड जे आसा वेगळे तरेचे, बाकीचे भिण्णाची आनी कसले म्हणजे गोंयांत कितले पळय आतां आमचे हितून इल्ले कमी जाता तसलीं झाडां आमी सगळे तरेचे. इवन झाडां जी आसा तांकां भाटांक किंवा दोंगरा पासून रोयल्यार भिण्णाची सगळे तरेचे. आनी भिण्णाची तुमी जाणा भिण्णाची कितें भिण्णाचे शरब करता, भिण्णाचे शरब पिवपाचें करता, सोलकडी करता, हात धुवपाकूय बऱ्या पडटा जेवले नंतर. म्हणजे हेची सोलकडी जी आसा भिण्णाची तेचे खूब पदार्थ जाता, सोलाय जाता सगळे कामाक. जशें आमचे आंब्याची ओटाची आसा ती आसा, आंब्याची हें जाता मागीर कितें म्हणून हेका आमी जे आमचे हें आसा हें जाता जेवणाक वापरतात आमी आंब्याची सोलां वेगवेगळे तरेचे. म्हणजे हे सगळे तरेचे हे आमकां जाय. आनी आमचे हें आसा पळय हांगसरले सगळे तरेचे आमकां हें जाय आमचे खातीर. आनी येयले फुडले जनरेशनाक सगळे तरेचे माड हें तें सगळे तरेचे आनी आमी खूब वर्सां वर्स दिता. आतां तरणाटी जी पिळगी आसा तांच्यांनी शेती वेवसाया कडेन वळचें म्हूण तांकां तुमी कशें आवाहन? आतांची पिळगी आहा तांकां
सांगपाची गरज ना. आपशीच ते ग्रॅज्युएट पोस्ट ग्रॅज्युएट ऑलरेडी येवपाक लागले आमकां ट्रेनिंगाक. मडगांव आमचे ट्रेनिंग सेंटर आग्राचे डिपार्टमेंटाचे थंय ग्रॅज्युएट पोस्ट ग्रॅज्युएट येवपाक लागले. आमी 30 जाणां मागल्यार 60 जाण येता म्हणून अशें डिमांड येयला. म्हणजे आमचे जे आसा यूथ आसा आतांचे त्या युथांक जाय आपल्यो जमनी राखून दवर आपचे पुर्वजांच्यो जमनी राखून दवरपाक ताका लागून ते आतां कल्टिवेट करपाक पळयता आनी तेणी कल्टिवेट करचे. आमचें म्हजें हें आसा सजेशन तांकां जे यूथ आहा तेणी आपल्या पुर्वजांची जमनी आहा त्यो राखून दवरपाक लागून तेणी वावरचे. सर तांकां प्रोत्साहन कशें दिलें शेतकी आनी शेतकी खात्याची कितें पळय आसा सवलती जी आमी त्यो आतां उलोवंक शकना कित्याक कोड आसा. कोडा लागून आमी कांय करूंक शकना. म्हणजे आमी तें तुका मागीर सांगता आमी कोड जावनी सगळ्यो तुका स्किमी दिता. थँक्यू सर. आमच्या बरोबर आसा सर नेविल आल्फोन्सो. तांचे कडल्यान आमी जाणून घेवया मँगो फेस्टा विशीं चड म्हायती. हे आमचें गोवा मँगो शो 2024 ह्या वर्साक आमी आयोजीत केल्लें आसा. हाचो मेन उद्देश म्हणल्यार गोंयचें मँगो प्रोडक्शन आंब्याची लागवड आसा ती लागवड वाडोवपाक आनी आंब्याचें उत्पन्न वाडोवपा खातीर. आनीक तशेंच आमच्या गोंय जरी धाकटें जालें जाल्यार तातूंत आमच्यो सुमार गोवा ICR आसा ताणें 75 लोकल वरायटीज हेरिटेज वरायटीज तांणी आयडेंटिफाय केल्ल्यो आसात. आनीक सोका जशें दीस वर्सां गेलीं थंय सगल्यो वरायटी लोक कमर्शियली वेवसायीक पद्दतीन रोयनात. फक्त मानकुराद एक वेवसायीन पद्दतीन कमर्शियली रोयतात, आफोंस रोयतात, मांगिल्लार रोयतात अशे कांय थोड्यो वरायटी आसात. पूण सगल्यो वरायटी सांबाळून दवरपा खातीर आमचें एक मोटोय जावन आसा हांगा. त्या खातीर गोंयांत ज्यो तितल्योय गोंयच्यो लोकल वरायटीचे लोक रोयतात त्यो फ्रॉम काणकोण पेडणे सगळ्या तालुक्यांतल्यो एकठांय करपाचे आमी प्रयत्न केल्ले आसात आनी हांगा त्यो आमी प्रदर्शीत केल्ल्यो आसात. जंय लोकांक वेगवेगळ्यो वरायट्यो खंयच्यो गोंयांत रोयतात ताची खुबशी म्हायती हांगासर मेळटली. हेच बरोबर आमी हांगासर कंपिटिशनूय ऑर्गनायज केल्ल्या. गोंयच्यो वरायटी बऱ्यो खंयच्यो आसात त्यो बऱ्यो एक शेतकाऱ्यांक आमी प्रायजीसूय दितले. फर्स्ट प्रायज 3000 रुपीज, सेकंड प्रायज 2000 रुपीज, थर्ड प्रायज 1000 रुपीज हेवूय आमी दितले. सुमार 50 डिफरंट वरायटीज हांगासर आमकां डिस्प्ले केल्ल्या. लोकांक ताजी खुबशी म्हायती मेळटली की ज्यो वरायटी मार्केटांत मेळनात त्यो पूण थोड्यो वरायटी आसात त्यो हांगा डिस्प्ले केल्यार सो लोकांक ताजी थोडीशी म्हायती मेळटली. तेच बरोबर आंबे रोयले म्हणून तांचे पदार्थ करून तर आमी विकले शेतकाऱ्यांक जाल्यार आमकां अदीक येणावळ मेळोंक शकता. त्या खातीर हांगा आमी मँगो वॅल्यू एडिशन प्रोडक्ट्स जे आसात तेय डिस्प्ले केल्ले आसात. ओवर 325 टायप्स ऑफ वरायटीज, 300 एंट्रीज आसात जाचे वरवीं शेतकाऱ्यांक वॅल्यू एडिशन करून एडिशनल इनकम कसो मेळूं येता तेवूय आमी दाखयतले. ह्यो मँगो वरायटीज आसात अरावंड 1200 डिफरंट एंट्रीज हांगासर आसात. वेगवेगळ्या शेतकाऱ्यांनी त्यो हाडून दवरलेल्यो आसात. आनीक टॅक्नोलॉजी म्हत्वाचें म्हणल्यार कमर्शियली आमी रोयतले जाल्यार न्यू इम्प्रूव्ड टॅक्नोलॉजी तंत्रीक म्हायती जी आसा ती शेतकाऱ्यांक आमी दितले हांगासर. हांगा आमचे प्रदर्शना डिपार्टमेंटाचे स्टॉल आसा थंय वेगवेगळ्यो टॅक्नोलॉजीज आमी डिस्प्ले केल्ले आसात. तेच भाशेन फाल्यां सकाळच्या आदेसाक 10:30 ती दनपारचे 1:30 मेरेन आमच्यो टॅक्निकल सेशन जातली आंब्या विशीं. वेगवेगळ्या विशयाचे आंबे कशे रोवपाचे, कीड लागल्यार कसले उपाय घेवपाचे, तांचें उत्पन्न वाडोवपा खातीर आमी कितें करूं येता, खंयच्यो वरायटी लागू बऱ्यो जातात हाचेर टॅक्निकल सेशन्स आनी वर्कशॉप्स आनी डिस्कशनूय आसतलें फाल्यां. सर अंदू वर्सा 50% आंब्याचें उत्पादन कमी जालां. हें आसतना मँगो फेस्ट शो गोंयांत जाता हाचेर तुमचें कितें? हांगा लास्ट मँगो शो आमी 2015 ऑर्गनायज 2014 आनी 2015 आमी लास्ट 2 मँगो शो केल्ले. ताजे उपरांत गेल्ली 9 वर्सां आमी करूंक ना. आनी उत्पन्न ह्या वर्साक जरी कमी जालें आमकां ह्या मँगो शोवाक बरो प्रतिसाद मेळ्ळलो आसा. उत्पन्न कमी जालां आमी चडशे ते क्लायमेटीक चेंजीस जाले ताका लागून तें कमी जालां अशें आमकां दिसता. कित्याक आमकां ऑफ सिजनल रेन पोस्ट मान्सून रेन नोव्हेंबरांत येयलो ताका लागून फ्लावरींग डिले जालें. उपरांत थंडी जी आमकां डिसेंबरांत पडपा जाली ती थंडीय डिले जाली. जानेवारीक एंड फेब्रुवारी आयली हाका लागून फ्लावरींग डिले जालें, पॉलिनेशन डिले जालें, फ्रुटींग डिले जालें. आतां हांगा आमकां चडशें प्रदर्शन दिसता ग्रीन मँगो दिसता कित्याक आजून थोडे मॅच्युअर जावंक ना झाडाचेर आसात. पूण तरी आमी ग्रीन मँगो आसले तेवूय आमी हाडून दवरलेले आसात कित्याक जे विजिटर्स येतात तांकां कळपाक की गोंयांत ह्यो जातो रोयतात म्हणून. गोंयांत गोंयच्यो जातो आसात प्लस अदर इंडियन वरायटीसूय गोंयांत रोयतात. थोडे शेतकार हायब्रीड वरायटीज रोयतात. थोडे शेतकार एक्झॉटीक वरायटीसूय हांगा प्रदर्शनां मांडलेल्यो आसा. आमी भायल्या देशांतल्यो वरायटी शेतकार थोडे रोयतात. सो हातूंतल्यान आमी गोंयच्या लोकांक आंब्याची जी ग्रेस्तकाय आमच्या गोंयांत आसा, जी हेरिटेज आसा, दायज आसा तें सांबाळून दवरूंक जाय. आनी हें सांबाळून दवरपाक
आमचो डिपार्टमेंटूय वावर करता. दुसरें सांगपाचें म्हणल्यार ICR ओल्ड गोवा आसा, थंय आमच्यो गोंयच्यो हेरिटेज वरायटीज हेंचे सगळ्यांचें प्लांटेशन थंयसर आसा. म्हणजे फाल्यां तर कोणाक तरी वरायटी जाय, कित्याक आतां एक्सटिंग जायती जाता, थोडे शेतकार कमर्शियल ते रोयनात कित्याक ताचो इनकम कमी मेळटा. आमच्या डिपार्टमेंटान गव्हर्मेंट एग्रीकल्चर फार्म कोडार आनी तशेंच KVK फार्म चिंचिनी सालसेट हांगाय आमी ह्यो हेरिटेज वरायटी जीन बँक म्हणून तयार केल्लें आसा. सो त्यो थंय कायमच्यो उरतल्यो. सर, तुम्ही जशें सांगलें क्लायमेटीक चेंजाक लागून न्हू आंब्याचें उत्पादन कमी जालें, फुडल्या वर्सा अशें आनीक कमी जावचें न्हू म्हणून तुमी कितें आतां ही क्लायमेट चेंज पळय म्हणटात ती फक्त गोंयांतूच न्हय, भारतांत न्हय, पुराय संवसारांत जाल्ली आसा. तेजें मिटिगेशन वावर चालू आसा. आतां क्लायमेट चेंज इज एग्रीकल्चर डिपेंड ऑन नेचर अँड यू जस्ट कॅनॉट चेंज द नेचर. सो वी हॅव टू एग्री टू दॅट. चेंज जाल्या करी पूण डिले जाला हे फावटी. लेट अस सी. आय डोंट थिंक दॅट इट वील एफेक्ट एवरी इयर. ओके सर, थँक्यू. सर, नेविल आल्फोन्सो हाणें खरीच एक स्ट्रॉंग मेसेज दिली आसा. खरेंच तरणाट्यांनी शेती वेवसायान फुडें सरचें. आमच्या बरोबर आसा असिस्टंट अग्रिकल्चर ऑफिसर श्रुती दुपकर मॅडम. मॅम, तुम्ही हो स्टॉल लायला, ह्या स्टॉला बद्दल म्हायती दिशा. मँगो फेस्ट 2024 डायरेक्टरेट ऑफ एग्रीकल्चर आमी ऑर्गनायज केल्या. हो आमचो हांगा डिपार्टमेंटाचो स्टॉल. हांगा आमी रावंड अबावट 40+ वरायटीज ऑफ मँगो जे गोंयान ओरिजीन आसा ते आमी डिस्प्ले करपाचो प्रयत्न केला. त्याचो फाटलो उद्देश असोच की आमकां युजली मानकुराद, मसुराद, तोतापुरी, नीलम हेच आंबे खबर आसता, पूण हांगा अशे बरेच वरायटीज ऑफ मँगो आसा जे पयलींचे लोक लायताले, तेजी खूब कमी प्रमाणात झाडां आसा. सो ते कितें वरायटीज आसा ते आमी हांगा डिस्प्ले करपाचो प्रयत्न केला. घोटा पासून ते मानकुराद आंब्या पर्यंतचे सगळे वरायटीज 40+ वरायटीज हांगा डिस्प्ले केल्या, सो दॅट लोक येतले तेन्ना तांकां वरायटीज बद्दलची तरी अवेरनेस जातली. मॅम, आमी पळयता की ICAR ते मानकुरा, जेजुईत, अननस ते ICAR थ्रू तुमी कल्टिवेट करून. हय, म्हणजे हे वरायटीज जे त्यांनी डिस्प्ले केला ते ICARचे प्लांटेशन आसा. ICAR अशी संस्था आसा ज्यांच्याकडे गोंयच्या आंब्याचे जमप्लाझम आसा, त्यांच्याकडे वरायटी ऑफ मँगोजचे त्यांच्याकडे झाडां आसा. सो त्यापैकी त्यांनी हे 8 वरायटीज हांगा डिस्प्ले खातीर दवरिल्ले आसा ICARन. थँक्यू. आमच्या बरोबर आसा स्टाफ प्रतीक्षा तिरोडकर आणि स्वरा गावस. तांकां विचारूया ह्या मँगो शोची कशी कितें तयारी आशिल्ली ती. तुमकां येवकार. हो मँगो शो आयज बरे भशेन ओपनिंग जाल्लो आसा. हाची तुमी कशी कितें तयारी केल्ली. झोनानसून तयारी स्टार्ट जाल्ली. आमची मेन हॉर्टिकल्चर सेक्शन आमचे ते पळयता आमच्या हेड ऑफिसानसून, आनी चडशें काम झोनानसून सुरू जाल्लें आनी आमच्या सेक्शनांनी वयर चालूच आसलें. कमिटी काडलेली आमची LDC जाले 2 MTS तेंच्यांनी आमकां हेल्प केलें खूब. सकाळी बी हें करपाक, एंट्री करपाक बी. फार्मरा कडल्यान ते मँगो तेंचे कडल्यान घेवप, ते वरायटी वायज म्हणजे ती कितली 75 वरायटी आसा जाल्यार ते 75 वरायटी वायज ते म्हणजे स्लॉटेड सारकेच म्हणजे सारको हे दवरलेलो काय मिसमॅच जावपाक जायना न्ही. कारण ते शेतकार सामके मेहनतीन ते करता, तांकां ते स्टेज मेळपाक जाय. हो एक गोंयान म्हणजे आमच्या डिपार्टमेंटांचो एक नवो उपक्रम जाल्ल्या कारणान तो एक तांकां शेतकारांकूय एक बरी लागवण मेळ्ळी तांकां फुडें सरपाक. म्हाका सांग, शेतकारांनी पयलीं तुमचे कडेन दिले, मागीर तुमी ते मांडले, शेतकारांनी आपूण जावन स्वता आमी तांकां कॉन्टॅक्ट केला पयलीं. तुमचें कितें आसा तें आमचे कडेन हें कर, आमी सगळें हँडल करता म्हणून वरायटी प्लस वॅल्यू एडेड प्रॉडक्टूय आसलेले, स्वीट डीश, डेजर्ट बी तशें. प्रत्येक 12 झोन आसा, ते झोन वायज आमी ते हे घेतला, प्रॉडक्ट घेतला, मँगोज घेतला. सो तेंची वरायटी वायज ते आमी डिस्प्ले लायला. कारण ते ऑल द वे ते पेडण्या ते काणकोण ते हांगा येवंक शकना मुद्दाम. सो झोन वायज ते कलेक्ट करून ते आमी डिस्प्ले घेतला. आनी कितल्यो तरेच्यो अश्यो वरायटीज आयला आतां सद्या. 75. त्यान भायर परत मँगो पासून ऑलमोस्ट 350 स्वीट डीश, मागीर ते सगळे डिशीज व्हॅल्यू एडेड प्रॉडक्ट जे आसा, स्वीट डीश, मागीर पिकल आयले, स्पायसी पिकल, सगळे ते वरायटी वायज ते 351 कितें तरी आयला एंट्रीज. आनी केन्ना पासून अशी तयारीक सुरवात जाली, कितल्या म्हयन्या हार्डली 1 वीक. ओन्ली 1 वीक. तुमच्या सगळ्या स्टाफान अरेंजमेंट करून खूब बरे तरेन अरेंज कोऑर्डिनेशन बरें आसलें. आमकां हेडूय बरें आसा, आमचो डायरेक्टर सरूय आमकां फुल्ली सपोर्ट आसता. तो आमकां एनकरेज करीत आसता आनी तेज्या बरोबर आमी म्हणजे आमकां एक वाट मेळटा फुडें. आमी न्यूली जॉयन म्हणजे न्यूली जॉयन आमी. सो आमकां एक
हय बाबा आमचें डिपार्टमेंट कितें तरी करता आनी गोंया खातीर गोंया बरोबर आमच्या गोंया फार्मरां खातीर खरेंच बरें दिसता. आमी सकाळच्यान पयले तुमी सगळीं इतली वावुरताली बेगीन बेगीन सगळें बरे तरेन केलां बेस्ट थँक्यू. आमच्या बरोबर आसा नयना तळावलीकर. आमे पळोवपाक येयला तर खंयचे खंयचे कसले कसले तरेचे आमे आसा ते आमी विचारुया. मॅडम तुमी आतां आमे पळयले तुमकां वेगळे अशें कितें दिसलें? वेगळे वेगळे म्हणजे गोंयचे मँगो शोक इतल्यो वेरायटी आसा. मानकुरादाच्योच समज 25-30 वेरायटी आसा आनी इतले तरेचे आमे इतले मोठे बारीक सायजचे पळोवन सामको माडाचे नाल्लाचे येदे सायज सुद्दां आंबो पळोवन इतली अपुरबाय दिसली की गोंयांनी अशें आंबे जाता काय म्हणून पळोवन घोटां पासून इतली वेगळी वेगळी वरायटीची आनी वेगळे कलराची आसा की लोकांनी सगळ्या नेत्रावती ते वाळपय ते सगळ्या वांगड वांगड सगळ्या गोंयच्या प्लेसीचे हांगा हाडून डिस्प्ले केल्ले आसा. तशेंच कितलेशेच इतले आंब्याचे वेरायटी कापां लोणची आनी तरेतरेचे स्वीट डीश पासून केल्ले आसा. ते मोदक कितें म्हणून ना तातूंत आवट ऑफ मँगो पल्प पासून करून दवरलेले आसा डिस्प्ले फॉर एक्झिबिशन. ते पळोवन खरेंच हें दिसलें की लोकांचे आवड पळोवन सुद्दां लोकांचें बरें दिसलें जिवाक पळोवन. वाव तुमी पळयले न्ही कितले तरेचे आंबे आनी कितले तरेचे पदार्थ आमकां पळोवपाक मेळ्ळे. गोंय आमचें भांगर. खरेंच गोंय सरकाराच्या शेतकी खात्याची तुस्त करपा सारकी आसा. कारण हो मँगो शो पळोवन आमच्या गोंयान कितले तरेच्यो आंब्याच्यो जाती आसा हें आमकां गोंयकारांक कळ्ळें. तशेंच आंब्याच्या पसून आमकां कितले पदार्थ तयार करपाक मेळटा हें आमी घडोवन हाडिल्ल्या सर्तीच्या माध्यमांतल्यान तुमकां दाखयलें. तशेंच आंब्याचें जाम म्हणा आंब्याचें लोणचें आंब्याचें साठे आनी कितें कितलेशेच पदार्थ आमी ह्या प्रदर्शनांत आशिल्ले तुमकां दाखयले. तर तुमी हे सगळे पदार्थ तुमच्या दोळ्यांतल्यान मुद्दम जावन येवन पळोवचे. फाल्यां 17 मेक सकाळीं 10:30 वरांचेर हें प्रदर्शन सुरवात जातलें आनी सांजे 6:30 पर्यंत उक्तें आसतलें. तर हांगा तुमी मुजरत येवचें. देव बरें करूं. कॅमेरामॅन यश आडळकरा सयत हांव संजना अंजुनकर.